गोंयच्या भरपूरशा पंचायतीन गेल्या आयतारा आनी तेच्या पयल्या आयतारा विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीज, BMCs, बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी, मागीर रोड सेफ्टी कमिटी, हेल्थ एंड सॅनिटायझेशन कमिटी, वॉर्ड लेवल कमिटी, अशे डिफरंट कमिटीज काडलेले आसा, सिलेक्ट केल्ले आसा. आनी हे कमिटी करपाचे एक रिजन म्हटल्यार आपल्या गांवचो प्लॅनिंग करपाक लागून. हेचो मिनींग आनी एक जाता की ही जी डेमोक्रेसी आसा, नाजाल्यार हे जे सेल्फ गव्हर्नन्स आसा, म्हटल्यार पंचायत चलोवपाचें जे गव्हर्नन्स आसा तें लोकां कडेन आसा आनी लोकां कडेन ह्या कॉन्स्टिट्युशनान, ह्या संविधानान दिल्लें आसा. फक्त एज अ पब्लीक, एज अ वोटर, एज अ ग्रामसभा मेंबर आमी तो पावर इतली वर्सां यूज करूंक ना, नाजाल्यार थोड्याच जाणांनी तो फक्त यूज केला आनी चडशा जाणांनी तो मिसयूज केला. जाल्यार ही पावर आमकां आतां घेवपाक जाय. सामान्य जनतेक आपल्या गांवांत कितें जाता, आपल्या गांवांत कितें जावपाक जाय, पंचायतीचो फंड येता तो खंय युटिलायज जावपाक जाय, पंचायतीचो रेवेन्यू कसो वाडोवपाक जाय, पंचायतीन एग्रीकल्चर कशें वाडोवपाक जाय, एम्प्लॉयमेंट कशें वाडोवपाक जाय, हेल्थ एंड सॅनिटायझेशन बरें कशें करपाक जाय, गार्बेज ट्रिटमेंट, गार्बेजाचें मॅनेजमेंट कशें करपाक जाय, रोड सेफ्टी आसा तेचें कशें मॅनेजमेंट करपाक जाय, आमची बायोडायवर्सिटी कशी बरी दवरपाक जाय, आमची शेतां दोंगर हे कशें बरें दवरपाक जाय, वुमन एंड चायल्ड आमची कमिटी काडून तांकां लागून कशें काम करपाक जाय, बायलांक लागून भुरग्यांक लागून कशें काम करपाक जाय, तेंच्या एम्पावरमेंटाक लागून कशें काम करपाक जाय, हे सगळ्याक लागून हे कमिटीज केल्ले आसा. ऑलमोस्ट 26 कमिटीज आसा. भितरले एक 10 कमिटी तरी इम्पॉर्टंट आसतले. सो ह्या कमिटीनी आतां तुमी गेल्ले आसा, भुरगे गेल्ले आसा आनी तेच्या वयर जी एक कमिटी जाता ती म्हटल्यार विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी. आतां चडशे पंच आसतले ना सरपंच आसतले ते लोकांक एक गजाल सांगना आनी भितर सेक्रेटरी इनवॉल्व आसा आनी सेक्रेटरी सांगना. ती म्हटल्यार जी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आसता ते विलेज डेव्हलपमेंटान ते म्हणटा फक्त 25 मेंबर आसपाक जाय म्हणून, आनी ते 25 मेंबर सिलेक्ट करता चडशे कमी करतात. एक ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान एक तुमकां मॅसेज दिवपाक सोदता सगळ्यांक की विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी जी आसा त्या कमिटीन 25 मेंबर हे सिलेक्ट केल्ले आसतले स्पेशल. भितर पंच मेंबर आसतले, भितर सगळे पंच मेंबर आसतले, जितले 5 आसा, 7 आसा, 9 आसा, 11 आसा ते पंच मेंबर आसतले. आनी सरपंच जो आसा, जो सरपंच आसा तो तेजो चेअरपर्सन आसतलो. आतां चेअरमॅन आसतलो, चेअरपर्सन आसतलो. सरपंच चेअरपर्सन जाल्या उपरांत नेक्स्ट जाता तें कन्वेनर. आतां तेजो कन्वेनर जो आसा पळय तो कन्वेनर आसा तो कन्वेनर आसतलो हे 25 जाणांतलो कोण तरी सिलेक्ट जाल्लो मनीस. हे सारकें तकलेन घाला की हे 25 जाणां जो सिलेक्ट जाता भितरलो एकटो कोण तरी कन्वेनर आसतलो. आनी बाकीचे जे कमिटीज आसा, आतां VDCन कोण कोण इन्क्लूड जाता, इट इज नॉट ओन्ली हे 25 जाणूच आसतले अशें ना. ह्या 25 जाण आसात भितर पंच सरपंच ते एक्स्ट्रा आसा. सो हे पंच सरपंच आनी सगळ्यांक सेक्रेटरीक धरून 25 जाण न्हू, पंच सरपंच सेपरेट, 25 जाण सेपरेट. आनी स्टँडींग कमिटी म्हणून आसता, 3 स्टँडींग कमिटी आसता पंचायतीचे. ते 3 पंचायतीचे स्टँडींग कमिटीचे जे कोण मेंबर आसा पळय ते ऑटोमॅटीक VDCन येता. आनी बाकीचे जे कमिटीज पंचायत करता, बाकीचे अकॉर्डिंग टू एनी स्कीम नाजाल्यार पंचायत एक्टा प्रमाणे, फॉर एग्जाम्पल गार्बेज मॅनेजमेंट टीम जाली, मागीर ट्राफीक मॅनेजमेंट टीम जाली, मागीर BMC जाली, मागीर वुमन एंड चायल्ड जाली, हेल्थ एंड सॅनिटायझेशन जालें, अशे डिफरंट जे टीम्स आसा, विजिलन्स टीमा, सुपरवायझरी कमिटी आसा, हे सगळे जे टीम्स आसा पळय जे सिलेक्ट केला ते ऑटोमॅटीक VDCन येता. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. ते कमिटी ऑटोमॅटीक VDCन येता. म्हटल्यार तुमी जर आयज BMCचे जर पार्ट आसा, नाजाल्यार तुमी जर आयज ट्राफीक मॅनेजमेंटाचे पार्ट आसा जाल्यार यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी. सो हें विसरूं नाका. आतां खंयचोच पंच सरपंच नाजाल्यार सेक्रेटरी हें तुमकां सांगपाचो ना, कित्याक तांकां आपल्याच लोकांक घेवन, तितल्याच लोकांक घेवन गांवचें प्लॅनिंग करपाक जाय, सो कॉल प्लॅनिंग करपाक जाय, मॅक्झिमम डिस्ट्रॅक्शन करपाक जाय. सो तुमी सगळ्यांनी VDCचे आतां मिटींग स्टार्ट जातले तेच्या पयलीं, आतां तुमकां पयलीं म्हटल्यार GPDP तयार करपाक जाय. म्हणजे फुडले वर्स 23-24 जे फायनान्शियल इयर आसा, 20-24 फायनान्शियल इयर आहा, त्या फायनान्शियल इयराक लागून तुमकां एक प्लॅन करपाक जाय, तुमच्या गांवचो प्लॅन करपाक जाय, जे तुमच्या गांवांत कितें जाय कितें नाका. आनी हितून हे प्लॅन करपाक ऑलमोस्ट 26 सब्जेक्ट्स आसा आमच्या कडेन. ते 26 सब्जेक्ट कसले आसा ते सब्जेक्ट तुमी पंचायती कडेन विचारपाक जाय. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट थींग तुमी करपाक जाय की तुमी तुमच्या
तुमच्या पंचायतीक नाल्यार सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट करपाक जाय, सरपंचाक रिक्वेस्ट करपाक जाय की जिपाट जे एक एक इन्स्टिट्यूशन आसा गव्हर्मेंटाचें, एक हें आसा डिपार्टमेंट आसा तें ट्रेनींग दिता हे प्लॅन तयार करपाक, जे पंच सरपंचांक ट्रेनींग दिता, जे जे हे जे कमिटीज आसा तांकां ट्रेनींग दिता. सो तांकां रिक्वेस्ट करा की तेंची ट्रेनींग तुमकां दवरा म्हणून, कित्याक विदावट ट्रेनींग तुमकां कळचें ना की कितें प्लॅन करपाक जाय. मॅक्झिमम टायम आमी जो प्लॅन करता तो कितें आमी करता तितून गटरां आसतली, नाजाल्यार रोड आसतले, ना खंयसर शेड घालपाचें आसतले, बुश कटींग, हे बारीक बारीक कामां जी डेली दिसता पळय तीच आसता. पूण GPDP म्हटल्यार हे फक्त गटरां क्लीन करपाची, नाजाल्यार रोड सायड बुश कटींग करपाचें, नाजाल्यार बारीक शेड बांदपाचें हें न्हू. हितून ऑलमोस्ट 29 सब्जेक्ट आसा. 29 सब्जेक्टांतले गजाली आमी भितर करपाक जाय. भितर मागीर तुजें स्कील डेवलपमेंट जालें, हेल्थ एंड सॅनिटायझेशनाचेर जालें, रोड सेफ्टीचेर जालें, मागीर वुमन एंड चायल्डाचेर जालें, मागीर डिफरंट मागीर सुपरविजन हें आसतलें, नाजाल्यार डिफरंट प्रोजेक्ट्स आसतले, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तेंच्या एम्पॉवरमेंटाक लागून प्रोजेक्ट आसतले, भुरग्यांच्या शिक्षणाक लागून आसतले, एज्युकेशनाचेर आसतले, अशे डिफरंट तरेचे कॅटेगरीज आसा आनी ताका लागून फंड हो सरकार एलोकेट करता आनी ताका लागून आमकां प्लॅन करपाक जाय. मॅक्झिमम गांवांनी प्रॉब्लम कितें जाता की आमकां NOC मेळना. पंच कंप्लेंट करता, सरपंच कंप्लेंट करता की आमी प्रोजेक्ट करपाक सोदता, आमकां NOC मेळना. सो NOC मेळना हे थोडे प्रोजेक्ट आसा, पूण हेज्याकून कितलेशेच प्रोजेक्ट अशे आसा जांकां NOCची गरज ना, म्हटल्यार कोणाच्या जमनीची गरज ना. सो ते डिफरंट लेवलाचेर ऑन पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर आमी करपाक जाता, नाजाल्यार ताका लागून परमनंट आमकां जागो घेवपाची गरज ना, कोणाची NOC घेवपाची गरज ना, अशे प्रोजेक्ट आसतले. फॉर एग्जांपल जर बायलांक आमी एक युनीट घालून दिता, तेंच्या कोणाच्या घरान घालून दिता जाल्यार ती आपली NOC पळयतली, नाजाल्यार ते आपले सेल्फ हेल्प ग्रूप मॅनेज करतले, आनी सो तांकां फक्त आमी हेल्प करपाक जाय. सो अशे डिफरंट प्रोजेक्ट्स आमी करपाक शकता. सो आतां पयलीं म्हटल्यार तुमी पंचायतीक सांगून जिपाटाची तुमची ट्रेनींग दवरा. ट्रेनींग जाल्या उपरांत तुमी तुमचो GPDP करपाक तयार करा, कित्याक जानेवारीच्या 30 तारीख म्हटल्यार तो तुमकां फायनल करून तो दिवपाक जाय. मागीर तुमचे फंड एलोकेट जातले आनी तो फुडल्या फायनान्शियल इयराक तुमकां ते फंड येवपाक चालू जातले. सो तेच्या पयलीं हें ट्रेनींग घेया आनी जाता तितले बेगीन तुमचे VDCचे मिटिंग्स घेया, गांवागांवांतले कमिटीज करा. मागीर वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटीज म्हणून करपाक जाय, जे चडशे पंचायती करिना. आतां वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी म्हटल्यार त्या कमिटीन 12 मेंबर आसपाक जाय, भितर 2 बायलां आसपाक जाय, मॅक्झिमम 12 मेंबर आसपाक जाय. ST SC OBC तेचे मेंबर आसपाक जाय, मागीर जाणकार आसपाक जाय. लायक फॉर एग्जांपल कोण एग्रीकल्चरिस्ट आसतलो, कोण इंजिनियर आसतलो, कोण डॉक्टर आसतलो. सो ते भुरगे ते टीम मेंबर्स भितर आसपाक जाय. आतां ही कमिटी जी आसा पळय ती एका वॉर्डांतले 12 जाण. इट इज नॉट फूल गांवांतले वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी म्हटल्यार फूल गांवांतले 12 जाण न्हू, एका गांवांतले एका वाड्या वयले 12 जाण. म्हटल्यार अशें एका वाड्यार 12 जाण, दुसऱ्या वाड्यार 12 जाण, अशें मिनिमम 2 वाड्याचेर ही कमिटी जावपाक जाय. जितले चड कमिटी जातले तितले गांवाच्या डेव्हलपमेंटाक नाल्यार गांवाच्या प्लॅनिंगेक बरें पडटलें. आमचो जो रायट आसा गांवांक लागून प्लॅन करपाचो, आमच्या गांवांत कितें आयज मायग्रंट्स येतात, वोटींग कार्डां करतात, इल्लिगल घरां बांदतात, हेचेर कोणूच वॉच दवरिना. आनी ती इतली जाता की मागीर पंचायत तेजेर एक्शन घेयना, नाजाल्यार कोण मागीर इंट्रस्टेड नासता. सो हे गजाली जावपाक जायना. आमचो गांव सारको उरपाक जाय, आमचे जमनी आमकां उरपाक जाय, आमची लँड आमकां उरपाक जाय, आमचे रायट्स आमकां मेळपाक जाय, आमचे सगळे जे गांवचे डेव्हलपमेंट आहा ते बरे भशेन जावपाक जाय, सस्टेनेबल जावपाक जाय. हें जर जावपाक जाय, आमी गांवांत सेफ उरपाक जाय, आमचो गांव आमच्या हातीन उरपाक जाय, जाल्यार आमकां ह्या कमिटीनी वचोन आमकां पार्टिसिपेट जावन प्लॅनिंग करचो पडटलो. आमी हें सगळें जर इग्नोर करीत रावले आनी हे पंच आनी सरपंचाच्याच हातीन जर आमी गांव दिलो जाल्यार गांव केन्नाच बरें पावपाचो ना, आजून मेरेन पावोंक ना. गांवाचें आमचें अर्बनायझेशन जाल्लें आसा, गांवागांवान घाटी भरलेले आसा, गांवागांवान वोटींग कार्डां इल्लिगल जाल्लीं आसा, गांवागांवान क्रिमिनल एक्टिविटीज जाल्या, गांवागांवान इल्लिगल धंदे जाला, गांवागांवान जागे एन्क्रोच केल्ले आसा. सो हे सगळें जर आमकां कंट्रोल करपाक जाय जाल्यार आमकां जो कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिला इतले कमिटीज, म्हटल्यार इमेजीन 25 जाण प्लस 6-7 जाण ते जाले, म्हणजे ऑलमोस्ट 30-32 जाण जाले. मागीर भितर बाकीच्या कमिटींतले लोक, म्हणजे ऑलमोस्ट 60-70 लोकांची ही विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आसा मिनिमम. मागीर जर तुमी वॉर्ड लेवल कमिटीज काडल्यार 12 जाण ते जाण, म्हणजे ऑलमोस्ट 100 जाणांची ही कमिटी जाता आनी 100 जाण गांवा खातीर डिसायड करता. पूण आयज जर आमी पळोवपाक गेले ते 5 पंच नाल्यार 7 पंच नाल्यार 9 पंच 11 पंच आनी सेक्रेटरी आपणाक जाय तशें डिसायड करता आनी आमच्या गांवाची पाट घालता. एक स्कीम आमच्या कडेन पावना, कित्याक टार्गेटेड असो कमिटी तेका लागून नासता. फॉर एग्जांपल जर वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट कमिटी आसा जाल्यार ती कमिटी कितें करतली, तेका कोण तरी येतले गव्हर्मेंटाचो डिपार्टमेंटाचो कोण तरी येतलो, तांकां ट्रेनींग दितलो, ती ते स्किमी लोकां मेरेन पावोवपाक ट्राय करतली.
आतां ट्राफीक मॅनेजमेंट आयज गोंयान एक्सिडंट जाता, ट्राफीक मॅनेजमेंटाची कोण तरी ट्रेनींग दितले, ते ट्रेनींग घेवन भुरगे रिपोर्ट दितले की आमच्या गोंयान हांगा स्पीड ब्रेकर ना, स्पीड ब्रेकर सकाळ ताका पेंटींग ना, हांगा रोड सारको ना, हांगा सायनबोर्ड्स ना, हांगा सायनबोर्ड सारके लायिल्ले ना, अप टू द मार्क लायिल्ले ना, जशें सांगलां तशें लायिल्ले ना, अशे भरपूर गजाली आसा जे आमकां सांगपाक मेळटले. गार्बेज मॅनेजमेंटानूय सेम जातले. सो हे सगळे एस्पेक्ट्स जर आमकां जाग्यार उडोवपाक जाय जाल्यार आमकां ह्या पंचायतीन घुसपाक जाय, आमकां ह्या कमिटीनी घुसपाक जाय. आनी प्लीज विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी, तुमकां हो स्पेशल व्हिडिओ इतल्याक लागून आसा की विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन फक्त 25 मेंबर न्हू, 25 जाण सिलेक्टेड आसतले, भितर पंच सरपंच एक्स्ट्रा आसतले आनी बाकीच्या कमिटींतले जे मेंबर आहा ते ऑटोमॅटीक पार्ट ऑफ VDC जाता. म्हणजे VDC कमिटी कमीत कमी 50-60 लोकांची आसता आनी त्या कमिटीन सगळो GPDP जो प्लॅन आसतलो फायनान्शियल इयराचो तो प्लॅन आमी करपाक जाय, आमी बसून तो करपाक जाय आनी तितून आमी आमचें पार्टिसिपेशन दिवपाक जाय. कितलेशेच जाण डॉक्टर आसात, इंजिनियर आहात, शिकला, BCom आसतले, MA आसतले, पूण ते आयज गांवांत पार्टिसिपेट जायना, आयज ते फाटीं रावता. मागीर आमचो गांव सोंपलो म्हणून बोवाळ मारून जावपाचें ना, तुमची फॅमिली सेफ उरना म्हणून तुमकां बोवाळ मारपाक मेळचो ना, तुमचो कोण रस्त्यार मेलो म्हणून तुमकां बोवाळ मारपाक मेळचो ना, गांवांत उदक ना म्हणून बोवाळ मारपाक मेळचो ना, फाल्यां कोण इल्लिगल येता, घाटी येतात, हांगा धंदे करतात, क्रायम्स करता म्हणून बोवाळ मारपाक मेळचो ना. कित्याक तुमी शिकलेले लोक घरांत बसले. आमकां भायर सरपाक जाय, आमकां ह्या कमिटीन वचपाक जाय, आमकां पंचायतीक आन्सरेबल धरपाक जाय आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी ह्या डेमोक्रेसीच्या हे जे संविधानान आमकां रायट दिला, ह्या लोकशायेचो जो पार्टिसिपेटरी जी डेमोक्रेसी आसा ना जाल्यार सेल्फ गव्हर्नन्स जो आसा पंचायतीचो भितर आमी वचपाक जाय आनी आमच्या गांवांक लागून प्लॅन करपाक जाय. सो प्लीज हो व्हिडिओ तुम्ही जाता तितलो शेअर करा, कित्याक ही मेसेज प्रत्येक गोंयकारा कडेन, प्रत्येक वोटरा कडेन, प्रत्येक ग्रामसभा मेंबरा कडेन ही पावपाक जाय, प्रत्येक सेक्रेटरी आनी सरपंचा कडेन पंचा कडेन पावपाक जाय. जे लोकांक ही इन्फॉर्मेशन दिना तेंच्याय कडेन इन्फॉर्मेशन पावपाक जाय आनी आमचो गांव आमी साल्वार करपाक जाय, आमच्या गांवाचो प्लॅनिंग आमी करपाक जाय, आमचो गांव आमी राखपाक जाय. देव बरें करूं. लेट्स रेव्होल्युशन उचो.